नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. 4 दिसांची जीण मोल जाणून उजार इली ताचे उपकार ताचेर सगली भिस्त भार. सुप्रीम रोख सरकार शेतकारांक फटकार रस्त्यार नाका हांचे समकार मध्यस्थनी तज्ञ जाणकार. गांवां उपरांत गांव रस्त्यार 4 दीस मोर्चे हिंसाचार उद्रेक शिमेपार हट्टाच्या सुरांत शरणागती माघार. समित्यांचेर समित्यो कोण सावंत कोण कारापुरकार. पावला कणकणी दोंगुल्ल्यो 2 दशकां सोदता राना वाठार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेतकी कायदे स्थगीत अभ्यास करूंक सुप्रीम कोर्टान नेमली तज्ञ समिती. समिती मध्यस्थ न्ही, स्थगिती बेमुजत न्ही. समिती मुखार बाजू मांडत शेतकारांक शिटकावणी. IIT मेळावलेच म्हूण सांगपी वाळपयचो मंत्री आमदार बॅकफुटार. लोकांक नाका जाल्यार खंय IIT सत्तरीत खंयच नाका. विश्वजीत मागता पोलिसांची चवकशी. सर्जरी उपरांत श्रीपाद भाऊ आउट ऑफ डेंजर स्टेबल म्हणटा GMCचो डीन. वास्पुसेक रक्षा मंत्री उपराष्ट्रपती. BJPचो म्हणयारो GMCत गरज पडल्यार एअरलिफ्टाची तयारी. गोंयचो खासगी राना वाठार निश्चित करून डिमार्केशन अजून पुराय करूं म्हूण NGTन सरकाराक उजरायलो. काम तडीक लावंक 3 म्हयन्याची मुजत. आनी क्रायम ब्रांचीन सोयरिकाचे वेबसायट चॅटिंग रॅकेट चलोवपी 2 आफ्रिकनाक दिल्ली वचून उखल्ले. christianmatrimony.com सायटी वेल्यान चलयेक 36 लाखांची तोपी. शेतकी कायदे स्थगीत. कायद्याचो अभ्यास करूंक सुप्रीम कोर्टान समिती नेमल्या. समितीचेर शेतकी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकार युनियनाचो अनिल धनवट, भारतीय किसान युनियनाचो BS मान आनी खाद्य नीती जाणकार डॉक्टर प्रमोद जोशी आसात. ते मध्यस्थ न्ही, कायद्याचो अभ्यास करून तज्ञ रिपोर्ट दितले. शेतकारांनी तांकां प्रतिसाद दिवचो पडटलो म्हूण कोर्टाची शिटकावणी. किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत मेळावलेच IIT जातली म्हणून सांगपी मंत्री आमदाराचो सूर बदललो. लोकांक नाका जाल्यार IIT थंय नाका, प्रकल्प सत्तरी भायर व्हरचो म्हणून वाळपयच्या आमदार मंत्र्यान CMाक आतां बरयलां. IIT मेळावलेच म्हणपी विश्वजीत आतां म्हणटा लोकांनी रस्त्यार देवपाची गरज ना, केशी फाटी घेवंक सांगता. ताका खंय पुलिसांची चवकशी केल्ली जाय. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा लोकांच्या हितान. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा की लोकांक कितें जाय. आनी हांव सदां लोकां वांगडा रावल्लो मनीस आनी हांव आयज निर्णय घेता. म्हाका दिसलें तरी बी IIT येवन आमचो विकास जावंक शकता, पूण आयज जेन्ना लोकांक एक लोकांचे सेंटिमेंट IITचे विरोधान
आनी हे आमी पळयता ज्या दिसाच्यान पुलीस भितर सरल्या आमच्या गुळेली पंचायतीन त्या दिसाच्यान रानांतल्यान वचून काय मारामारी जाल्यो हे सगळ्या गोष्टींचो हांव निशेध करता आनी त्याच बरोबर हे जे पुलीस ऑफिसर जे कोणी महिलांचेर हात उखल्ल्यात तांकां तेंचेर कारवाई करपाची हांव विनंतीचें पत्र आयज मुख्यमंत्रीक बरयल्लें आसा आनी ह्या तरेचें वातावरण जे तयार जावंक लागलां हांव सत्तरीचे प्रत्येक नागरिकाक हांव विश्वास दिवंक सोदतां की IITचो प्रकल्प गोंय राज्यान आनी खंय वेल्यार जाता म्हाज्या मतदारसंघात हाडूं नाकात म्हाका नाका तो IITचो प्रकल्प आयज पर्यंत जो पर्यंत म्हाजें रक्त म्हाज्या शरिरान व्हांवता त्या पर्यंत सत्तरीच्या प्रत्येक भुरग्याक प्रत्येक तरणाट्याक रोजगार निर्माण करून दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो हांवें केन्ना पुलिसाचो वापर करूंक ना अत्याचार लोकांचेर करपाक पूण केन्ना केन्ना अशें घडटा परिस्थिती कित्याक घडली कितें तें म्हाजे कडेन उत्तर ना आयज पूण त्याच बरोबर सत्तरीच्या प्रत्येक नागरिकांनी प्रत्येक गांवच्या लोकांनी प्रत्येक गांवकारांनी समजून घेवंक जाय की आनी खंय वचपाची गरज ना आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणांत आसा जो पर्यंत हांव सत्तरीचो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा तो पर्यंत IITचो प्रकल्पाची एक डिमार्केशन सोडून दिया एक फातर कोण लावचो ना कारण लोकांचो तेका विरोध आहा हांव हात जोडून आयज विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक जे म्हाजे मुख्यमंत्री आहा जे म्हाजे नेते आहा की जे कितें केसीस फायल केल्ले आसा लोकांचेर ते तुमी फाटीं घेवपाची गरज आहा हांव एक पत्र आयज बरयल्लें आसा मुख्यमंत्री की IIT आमच्या मतदारसंघात म्हाका नाका आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ आउट ऑफ डेंजर ट्रिटमेंटाक बरो रिस्पॉन्स दिता म्हूण GMCच्या डिनान मिडियाक सांगलां भाऊचे खबरेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू BJPचो राष्ट्रीय म्हणयारो शाहनवाज हुसेन धरून बरे मागपी खबरेक पावले एम्साचे टिमीक आपयल्या गरज पडल्यार भाऊक दिल्ली शिफ्ट करपाची तयारी तो भाऊचे फॅमिलीकय मेळून आयलो सो आतां ते स्टेबल आसा पण आमी तांकां ICUन दवरला बिकॉज ऑफ क्लोज मॉनिटरिंग. So what type of interventions under Interventions means he had multiple fractures and all these fractures have been operated by me whole night yesterday. काल हांव राती 2 उठून गेला तो सकाळी 8 आयला. कितले ऑपरेशन्स तांकां हांवें तीन मेजर केले 3 मेजर फ्रॅक्चर असले सक्सेसफुल ऑपरेशन तिनूय सक्सेस ना मेजर कसली ऑपरेशन खंय ऑपरेशन तांकां शोल्डर क्रश जाल्ले तांचे ते शोल्डर रिकन्स्ट्रक्शन एक केलें मागीर फोरआर्म बोन फ्रॅक्चर असले ते फिक्स केले आनी थाय बोन फ्रॅक्चर असले ते बी फिक्स केले. स्पायनल कॉर्डाक कितें प्रॉब्लेम स्पायनल कॉर्डाक कांय प्रॉब्लेम टीम केन्ना येवपाच्या चेस्टान तांकां इंजुरी असली ते ट्यूब घातला आमी थंय ब्लड ब्लिडींग जाता ती तुमकां ओपिनियन जाय जाल्यार एम्स टीम येवन बेश्टी पळोवन वतली. तुमी ओके म्हटलें आमी ओके म्हटलें देर इज नथींग रॉंग इन हॅविंग एन ओपिनियन फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो. चेस्टाची ब्लिडींग आतां स्टॉप जालां आतां स्टॉप जालें. यू कॅन से ही इज आउट ऑफ डेंजर ही इज आउट ऑफ डेंजर. So there is a possibility of shifting to AIIMS or something? I don't see any possibility of shifting him because here we have given him almost all the treatment, but it is up to he is very precious to the nation also. So it is up to the decision making whether he has to go or no. आता तो शुद्धीर असलो आमी आतां गेल्ले तेन्ना ताका आमी सिडेट केल्लो ओन्ली बिकॉज ही शूड नॉट हॅव एनी पेन एंड सो फाल्यांच्यान तो सामको शुद्धीर येता. So how much they will take to recover? नॉर्मली असल्या केसीन कितले टाइम लगता 3 महिने तरी वतले. लेकिन यहाँ पर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव है तो यहीं होगा. यदि आवश्यक हुआ दिल्ली भी ले जाने की जरूरत हुई तो दिल्ली भी ले जा सकते हैं. लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर. मैं इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ. यहाँ के मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स ने जिस प्रकार का रोल प्ले किया है और जैसी प्रॉम्प्ट एक एक्शन लिया है कि जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है. तो एयरलिफ्ट की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है. सिर्फ को दिल्ली जाने का जरूरत नहीं लगेगा. अब इसके बारे में एम्स के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज गोवा के डॉक्टर से बैठकर आपस में डिसीजन करेंगे कि क्या करना है. अभी स्टेबल हैं और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं
हम सब कामना करते हैं कि उनको जल्द ईश्वर स्वस्थ करे. भाऊ हांव स्वता पर्सनली पळोवन आयलो. म्हजे बरोबर डॉक्टर बांदेकर आशिल्ले, बाकी आमची कार्डियाकची पूर्ण टिमूय भितर आशिल्ली. आमी डिस्कस केला आतां सगळें. एक्चुली आत्ताची तेंची कंडिशन खूब स्टेबल आसा. त्यांचे जे ऑर्थोपॅडीक ज्यो सर्जरी केल्या त्यो सगळ्यो एकदम बऱ्यो आसा. की ज्या पद्दतीची तांकां ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या पद्दतीची ट्रिटमेंट दिता. म्हणजे ऑर्थोपॅडीक आसतले, कार्डियाक आसतले, एनास्थेसिस्ट आसतले आनी पुराय डॉक्टरांची टीम कंटिन्युअसली तांकां रातच्यान मॉनिटर करीत आसा. बीजेपी मेडिकल सेलाचो निमंत्रक दोतोर शेखर साळकारान प्रुडंटाक भाऊची सध्याची भलायकी विस्तारान सांगली. ही इज एज ऑफ नाव इज क्वाईट स्टेबल. म्हणजे हीज वायटल्स जे आम्ही म्हणतात, वायटल म्हणजे प्रेशर, ब्लड प्रेशर and other things, they are all under control. And ताजी ऑपरेशनां बरी जाल्ली. हांव डॉक्टर बांदेकर सरान ताजी ऑपरेशनां केल्या. लेफ्ट सायड फ्युमर गेल्ले, म्हणजे हाड वाडले, हाड जे थायचें आसा ते मोडिल्लें, ते ताणें रिपेर केलां. शोल्डराचे मातशे खुबशे अशे खुबशे पीसीस अशे आशिल्ले, सो ते सगळे ताणें रिकन्स्ट्रक्शन केलां सगळें. प्लस एक 2-3 अशी बारीक फ्रॅक्चरां आशिल्ली, दॅट ऑल्सो दे हॅव डन इट. पण इम्पॉर्टंट इज चेस्ट इंजरी. ताजी जी चेस्ट इंजरी आसा, देर इज द फ्रॅक्चर ऑफ वन रिब. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दी रिब आहा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, रिब फ्रॅक्चर. अँड बिकॉज ऑफ दॅट रिब फ्रॅक्चर देर इज अ लिटल बिट डॅमेज टू द लंग्स अँड दॅट हॅज कॉज ब्लिडिंग भितर. आनी ही वॉज ऑन इकोस्प्रिन, म्हणजे ब्लड थिनर जे आसता बिकॉज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज, ही इज ऑन दॅट ब्लड थिनर आसता. त्या खातीर एखादी ते म्हणजे चड ब्लड ताजे चेस्टान उरला आसता थंय आतां ताणें मागीर ट्यूब घाला. So that they have drained that blood out, and the fresh blood काय थंयसून काय येना म्हणटकच he looks to be stable. But we have to understand that he was a COVID patient and he was quite a bad lung he had post-op. I hope that because आम्ही हालीच्या तेंपार ताजे CT scan केले ना, when he had left that time आम्ही केले, म्हणजे तो हांगसून आमच्या राजभवनांसून जेन्ना वतालो घरा कडेन त्या वेळा आम्ही CT scan केले तेन्ना it was quite okay, but he had quite a significant damage to the lungs was there. But I hope that over a period of time he has, that has subsided because the oxygenation भी बरे उरताले. पण आता जी इंजरी जाल्या ती should not worsen. That is the only thing. My hope that doesn't worsen. If after 5-6 दिवस जर बरे गेले and he is stable, he started talking, he is doing exercise, then the immediate things will be out of question. मागी तुका long term rehabilitation. That is for the shoulder and walking and all those things. They long term problem. But that will take around 2-3 months तरी लागू शकता. सगळे तुका सारखे जाय म्हणसर. सोमारा केंद्रीय आयुष मंत्री आणि केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि ताच्या घरकान्नींक येल्लापूर गोकर्ण मजगती अपघात जाल्लो. अपघातान मरण आयिल्ली भाऊची घरकान्न विजया नायकाची कूड गोंयान हाडल्या. गाडयेन भाऊ आणि घरकान्न धरून एकूण 6 जाणां आशिल्लीं. जखमी ड्रायव्हर सूरज नाईक आणि PSO तुकाराम पाटील हांकांय GMCन शिफ्ट केल्यात. आयुष भारतीचो दीपक घुमे म्हणटा ताका ह्या अपघातान मरण आयले. हेर एकलो थळावो जखमी जाला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयचे क्रायम ब्रांचीन सोयरिंगाच्या वेबसायटीचे चॅटिंग रॅकेट चलोवपी दोगा आफ्रिकनाक दिल्ली वचून उखल्ले. christianmatrimony.com सायटी वेल्यान एके चलयेक तांणी सोयरीक धाडली. आपूण फॉरेनांत दोतोर म्हणून सांगलें. थंयच्यान गिफ्ट धाडपाचें उतर दिलें. उपरांत कस्टम क्लियरन्साक 37 लाख म्हूण सांगून तिका लुटली. नागयले म्हूण कळटनाच पिडीतेन सायबर क्रायमाक कागाळ केल्ली. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. कोविडा उपरांत काळजाच्या आताकाच्यो केशी वाडल्यात. सरकारान काळजाच्या आताकाचें दुयेंस DDSSY स्किमी खाला आस्पावीत करचें म्हूण आमदार विजयाची मागणी. सरकार करिना जाल्यार आपूण V फॉर फातोर्डा बॅनरा सकयल ही फुकट सर्व्हिस दितलो म्हूण विजय सांगता. विजयान माडेलांत 2 कोटींची हॉटमिक्स कामां सुरू केलीं. आतां भरपूर केसीस अश्यो जावपाक लागल्या की मॅसिव्ह हार्ट अटॅक येवन मनीस आगताक मरता. सो म्हजो एक सरकारा कडेन डिमांड आहा की सरकारान हार्ट अटॅक प्रिवेंट करपा खातीर जो प्रिवेंटीव हार्ट चॅक म्हणून जो आहा तो ताणें DDSYन घालचो. आनी हे सरकारान बेगिनतल्या बेगीन करूंक जाय. कित्याक आज मेडिकल लोक जे आहात ते सांगूंक लागल्यात की पोस्ट कोवीड कॉम्प्लिकेशनां जाता. असिम्टोमॅटीक कोवीड पेशंट आसता तो बरो जाता आनी मागीर ताका सबसिक्वंटली हार्ट अटॅक येवन तो मरता. सो हें जर सरकार करता जाल्यार हें बरें जालें.
जर सरकार करना जाल्यार आमी वी फॉर फातोर्डा फातोर्डेकारां खातीर एक्झामिनेशन बाय फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट ECG स्ट्रेस टेस्ट 2D एको आनी स्ट्रेन एको म्हणल्यार खंय तुका पॉसिबिलिटी हार्ट एटॅकाची आसा जाल्यारूय कळटा पळय हें आमी करपाक सगळे आमचे फातोर्डेच्या नागरिकां खातीर जे कोण इंट्रस्टेड आहा ताणें आमचे हेल्पलायना कडेन नंबर दिवचो. 2018चे अर्दी प्रमाण गोंयचो खासगी रानां वाठार निश्चित करून डिमार्केशन अजून पुराय करूं ना म्हूण एनजीटीन गोंय सरकाराक उजरायलो. सावंत कारापुरकर समितीन आदीं आखिल्ले 67.12 चौखण किलोमीटर जमनींतली 46.11 चौखण किलोमीटर जमीन खासगी रान म्हूण निश्चित जाल्या. उरिल्ल्या रानां जमनीचें डिमार्केशन 3 म्हयने भितर तडीक लावंक सरकाराक ऑर्डर. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्दीवयल्यान 24 जानेर 1997 सरकारान सदानंद सावंताच्या फुडारपणा तज्ञ समिती नेमली. गोंयची रानां जमीन थारावपाचें ऑब्र समितीक दिलें. समितीन 8 डिसेंबर 1999 सरकाराक रिपोर्ट दिलो. तातूंत 46.60 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी रान म्हणून थारायिल्लें. उपरांत उरिल्ल्या रानां जमनीची आखणी करूंक 4 सप्टेंबर 2000 हेमंत कारापुरकाराची आनीक एक समिती नेमली. ह्या नव्या समितीन 20.52 स्क्वेअर किलोमीटर खाजगी रानां म्हणून निश्चित केली. अशा तरेन सावंत कारापुरकार समितीन 67.12 स्क्वेअर किलोमीटर खाजगी रानां जमीन निश्चित केली. रानां जमीन फायनल करूंक ह्या आदी एनजीटीन सरकाराक दिल्ली मुजत सरकारान पाळिल्ली ना म्हूण सरकारान मागिल्ली वर्साची मुजत दिवंक एनजीटीचो न्हयकार. 3 म्हयन्यां भितर आयडेंटिफिकेशन आनी डिमार्केशनाचें सगळें काम तडीक लावंक सांगलां. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. पणजे रिनोवेट जाल्ल्या आयनॉक्स इफीचे स्क्रिनिंगाक तयार. कोविडाच्या 6 म्हयन्यांत रिनोवेशन जालें. मल्टीप्लेक्स बरे पैकी जालां म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. नव्या आयनॉक्साचें उक्तावण आनी ESGच्या नव्या लोगोचें लॉन्चिंग जालें. गोंयच्या कलाकारांक उर्बा दिवंक ESGचें काम खंय बरें चल्लां. आयनॉक्साचें सरकाराक भाडें आतां वाडत वतलें. ESG जे आसा हें सेल्फ सस्टेन जाता, स्वयंपूर्ण जाता. आमी जाका म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. त्या धर्तीचेर ESG हें स्वयंपूर्णता जावपाक लागलां. ड्युरींग द पॅन्डेमीक खूब जाणांक दिसतालें सगळें काम बंद जालां आनी खरोखरूच सगळी कडेन बंद जालां. बट जर तुमी पळयशात 8 म्हयन्याच्या म्हाका दिसता त्याच पिरियडांत आयनॉक्साचें सगळें काम सुरू आशिल्लें म्हणून तर आज आमकां इनॉग्रेट करपाक मेळटा. खरोखरूच एंटायर टीम जे आयनॉक्स रिपेर करपा खातीर तेजे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले सगळे वर्कर्स तांकांय हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. विजनरी लिडर्स मनोहर पर्रीकर हांच्या कार्यकाळांत सुरू केलें आनी 2004 कोणी हाचो विचार करूं नाशिल्लो की इफीचो 50th सेलिब्रेशन सुद्धा गोंयांत जातलें. म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळात फिल्म स्टुडिओ आसतलो, परत तांचे फिल्म सिटी आसतली. हाज्या खातीर आमचो PPP सेल जो एक्टिवेट जाला त्या खातीर डिफरंट प्रायवेट सेक्टरांतले प्रोजेक्ट गोंयांत येवपा खातीर आनी विशेश करून एरिजन फिल्म सिटी, फिल्म शूटिंग, फिल्म इंडस्ट्री ही गोंयांत एस्टाब्लिशमेंट जावची जेणे करून एंटरटेनमेंटान गोंयांत खूब स्कोप आसा. गोंयांतलो कितलोसो टॅलंट जो आसा तो लोकां समोर येवपा खातीर म्हाका दिसता निश्चितूच खूब बरो स्कोप आसा. डे बाय डे आमचें रेंट जें आसा हें आनीकूय वाडटलें आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी इटसेल्फ म्हणजे अजुनूय वेगळे प्रोग्राम जे आसा इन एंटरटेनमेंट सेक्टर्स घेवपा खातीर इंडिपेंडंटली काम करतले. मल्टीप्लेक्स has served as an internationally acclaimed theatre and has hosted screenings of 16 editions of the International Film Festival of India. For Inox, yes, it's a momentous occasion that we are relaunching this newly refurbished cinema hall. नावशी मरीना प्रकल्पाक आव्हान दिवपी जनहित याचिकेचेर हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस. याचिकेंत नावशी मरीना प्रकल्पा खातीर कार्गवाल कंपनीक सुवात लिजार दिवपाच्या MPTच्या अधिकार क्षेत्राक आव्हान. आरजीच्या फुडाऱ्यांनी घाल्ले याचिकेंत न्हंयतले जिवावळी विशीं हुस्को उक्तायला. मरीनाचो खंय लागसारचे नौदळ शस्त्र भंडार आनी राजभवनाकय धोको. राजकारणांत खंय कोणूच कायम दुस्मान वा इश्ट नासता. राया फुटबॉल मॅचीक कुडतरेचो आमदार आलेक्स आनी बाणावलेचो चर्चिल एके माचयेर दिसले. गोवा मायल्स स्क्रॅप करात म्हूण टॅक्सीवाले ठाम. मुरगांव पालिकेन अरियर्साचे वसुलीक वेगळी टीम नेमल्या. फातोड्डे विजयान शेतकारांक भाज्यांचे बी सारें वाटलें. गोंयभरच्यो एक खबरो.
स्पोर्ट्स बाबा सद्या ऑर्गनायझर हा तो रायची ऑर्गनायझर हांव म्हाका पयला ताका पयला हांव खुंचे पार्टी तो खुंचे पार्टी थिंग लागना स्पोर्ट्स एकूच फुटबॉल गेमी आयली सो फुटबॉल गेमीक आनी तूं कित्याक सिग्निफाय करता पॉलिटिक्स आनी फुटबॉल सेपरेट पॉलिटिक्स सेपरेट पॉलिटिक्सान देर आर नो परमनंट फ्रेंड्स एंड नो परमनंट एनिमीज सीएमा कडेन आमी खूब फावटी गेले तुम्ही पळयला आसतले पण अजून पर्यंत ताची रिस्पॉन्सूच कांयच ना जाल्यार परत सीएमा कडेन वचून कितें काय ना तितून वच थंय बस उलय परत यो तो म्हणटा गोवा मायल्स बंद करना आमी म्हणटा गोवा मायल्स बंद कर टोटल एंटायर गोवा येलो ब्लॅकाचे आमी सगळे टोटल येयल्ल्याचे 5,000 लोक आसलो तो टुडे आमचो डिमांड तोच आसा गोवा मायल्स हो स्क्रॅपूच जावपाक जाय कित्याक हे आमच्या भितर झगडी जाता आमचे एक मिसअंडरस्टँडिंग जाता की पुलीस व्हरता मारता हे करता ते करता ते जावपाक जायना कित्याक आमकां खंय तरी सोल्युशन जाय हेजेर म्हणून हे आसा गोवा मायल्स जे आसा पळय ते आमी हॉटेलार तांकां पिकअप करपाक दिवपाक ना म्हणून ओके पिकअप करपाक दिवपाक ना म्हटल्यार कशें आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक ना जाल्यार जर तेंच्यांनी सुद्दां कितें म्हटल्यार आमी व्हिडिओ काडटले सोमते पुलिशेक आपयतले ह्या खातीर आनी 8-10 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा तेंचे 4-5 जाण तरी टार्गेटार आहा स्क्रॅप करपाचे तितलो मेन म्हणजे मायकल लोबो सरकार कळटलें तें आतां इलेक्शन जायना म्हणटकीर गोवा मायल्स जर स्क्रॅप जायना जाल्यार तेंचे कोस्टल बेल्टाचे MLA तेंची चिंतपायच ना TDC चेअरपर्सन आहा तो दयानंद सोपटे मायकल लोबो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे स्क्रॅप जावपाचे लोकांच्यो वाटो पांयवाटो म्हणजे जे फुटपाथ आहा तसले ब्लॉक करूंक जायना ट्राफीक ब्लॉक करूंक जायना तुमकां दिले आमी 2x2 तुमी घेता 4x4 आनी सगळे ब्लॉक करता ट्राफिकेक वचूंक मेळना हे सगळे बरोबर न्हू धंदो वेगळो वेवस्थीत करचो आसता लोकांचे वाटो हाडून लोकांचे ट्राफीक हाडून मध्य रस्त्यांचेर येवन हे सारकें न्हू आमी कोणाकूच भायर काडचें ना सगळ्यांक आमी वेवस्थीत बसयतले बाकीचे जे ट्रेड करतात पळय शॉप आहा पळय तिचो काय प्रॉब्लेम आमकां ना पूण हे धाकटे शॉप गाडी घेवन फुडें येता पळय रस्तोच ब्लॉक करून उडयता तेंकां आपल्या खातीर रावचें लोक शेवटी कितें जाता वस्तू व्हरपाक येता न्हू तुमी भायर आनी भितर शेवटी लोकांक जी वस्तू लोक व्हरून येतलेच खूब रिकवरी पेंडींग आमची MMCची आनी आमी आयच्यान 5 टिमी तयार केल्या टू मेक दीस रिकवरी त्यो 5 टिमी 25 वर्सांनी वयतल्यो आनी जे पळय आमचे एरिया सगळे ड्यू आसा फाटले ते सगळे रिकवर करतले टॅक्स म्हणून रेंटल्स आनी आमी ते टिमीकूच ऑथरायज केल्ले आसा ते तांकां नोटीस दिवप किंवा तेंचे कडल्यान रिकवरी करून घेवप IOCची आसा FPCL जी आसा ती म्हणजे रिकवरी आसा मीड ऑफ जानेवारी आनी अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे दुकान मीड फेब्रुवारीन बंद जाता मीड फेब्रुवारीन अकाउंट सांगतले की खंयच्यो फायली आमी धाडनाका म्हणून आमचे पयशे सोंपले म्हणून सरकार कंप्लीट कंगाल जाल्लो आहा आनी हो सरकार आतां मतां मागपाक कोणाक फोडपाक हांगा तेका नको घेवन येतले नोकऱ्यो दिता आनी कितें दिता हांचे कडेन कांय ना हांचे कडेन वीक खावन मरपाक पयशे ना हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आमी डिपार्टमेंटा कडल्यान मागून घेताल्यो फायली आनी त्याच दिसा एग्रीकल्चराच्यो फायली क्लियर करून त्यो मुख्यमंत्र्याक वताले आनी हो 1 वर्स जे आहा ते आमी सोंसपाचें ते 1 वर्सान खंयचोच नीज गोंयकार खरे कास्ताचो गोंयकार ह्या सरकाराक केन्नाच मत मारचो ना आमकां सरान हे सगळे बी जावं सारें जावं हार्वेस्टींग कोण दिलें आनी जें जेवण आमी जेवताय थंय तेन्ना आमी सदां म्हणटाय देवा तुका देवा देव बरें कर म्हणटाय सो तेन्ना सराचो उगडास धरपाक जाय हे बुलेटिन तितल्यार सोंपता लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट ट्विटर फेसबूक ॲप टाटा स्कायचो ॲप जिओ टीव्हीचो ॲप 4 चौकांत मास्क घालात डिस्टन्स राखात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट